न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसतात, ज्याकडे न्यूज येत असतात। जे वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट्स लायव्हान हांव संजना अंजुनकर तुमकां येवकार दिता। आयच्या दिसा खूब म्हत्वाच्यो बातम्यो घडला, त्यो आमी थोडक्यात तुमच्या मेरेन पावयतले। सगळ्यात पयलीं या उशा कडेन। उशा, आयज खंयची बातमी गेला? शिवसेनेचे खडेगाड फुडारी आणि महाराष्ट्राचे आदले मुख्यमंत्री मनोहर जोशी हांकां काळजाच्या आताकान मरण आयलें आणि फाटले 2 दीस जाले तांचेर हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसलेले आणि ते ICUन आसलेले। आयज सकाळी तांणी फांतोडेर निमणो श्वास घेतलो। आणि जी दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार धारगळ हांगा जो RMC प्रकल्प येवपाचो आसा ताका थळाव्यांनी खर विरोध केल्लो आसा आणि थळाव्यांचें म्हणणें आसा की हो प्रकल्प येयलो जाल्यार तांकां ज्यो तेंची पिकावळ आसा तेचें लुकसाण जातलें, तशेंच तेंची जीण जी आसा ती विस्कळीत जातली आणि खंय तरी तेंचे जो वाठार आसा तो प्रदूशीत जातलो। हे खातीर तांच्यांनी कितलेय अधिकाऱ्या कडेन लेगीत कागाळी केल्ल्यो, पूण तेंच्यो कोणीच कागाळी ज्यो आसा त्यो आयकून घेतल्यो ना। उपरांत तांच्यांनी उच्च न्यायालया कडेन गेले। उच्च न्यायालयान तेणी आपलो मुद्दो जो आसा तो मांडलो। ताच्या उपरांत उच्च न्यायालयान 2 अधिकाऱ्यांक हो जो प्रकल्प येवपाचो आसा तांच्या गांवांत ताचे सखोल अभ्यास करपाक सांगलो आणि उपरांत तांच्यांनी काल जी आसा ती भलायकी खात्यात वचून भेट दिली आणि तांचे कडेन ते उलयले। तशेंच ते पंचायतीकय मेळ्ळे। पंचायत म्हणटा की तांचे कडेन कांयच परवानगी घेतलेली ना आणि समज जर थळाव्यांचो विरोध आसा जाल्यार पंचायतीचोय हाका विरोध आसा आणि पंचायत गांवा वांगडा रावतली अशें उतर जें आसा पंचायतीन दिल्लें आसा। आणि जी तिसरी म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार कोलवा दर्यावेळेर 2.5 मीटर लांबीचे डॉल्फीन मेल्ल्या अवस्थेत मेळ्ळे आणि जेन्ना ही म्हायती रान खात्याक कळ्ळी तेन्ना जे एनिमल रेस्क्यू आसा तांच्यांनी येवन ताका दर्यांतल्यान भायर काडलो आणि मागीर उपरांत जे NGOचो जो रिलीफ दोतोर आसा ताणें येवन पोस्टमॉर्टम केलें आणि हाचो रिपोर्ट आयल्या उपरांत ते रान खात्या कडेन दितले अशें एनिमल रेस्क्यूआन जो आयिल्लो घटनास्थळार ताणें सांगलेलें आसा। आणि जी चवथी म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार जो कोलवा सर्कला फांतोडे वचपाचो जो रस्तो आसा तेचे कुशीकच एक नालो आसा आनी तो फाटली 15 वर्सां जाली नालो आसा तो उक्तो आनी तितून जें उदक आसा तें दुशीत जाल्लें आसा। आणि ह्याच संदर्भान जो समाज वावुरपी मिलाग्रीस फेर्नांडीस आसा तेणी मागणी केल्या की एक तर त्या नाल्याची दुरुस्ती करची आणि जो उक्तो नालो आसा थंय कितें अपघात जावचे पयलीं कितें तरी ताचेर लक्ष दिवन सरकारान ही जी मागणी आसा ती पुराय करची अशें सांगलेल्या। ज्यो हांवें ज्यो 4 बातम्यो सांगल्या त्यो मुजरत तुमी 7च्या बुलेटिनान पळोवच्यो। उशान एक दुख्खद अशी बातमी सांगिल्ली आसा। शिवसेनेचे खडेगाड फुडारी आणि महाराष्ट्राचे आदले मुख्यमंत्री मनोहर जोशी हांकां काळजाच्या आताकान मरण आयिल्लें आसा। आतां फुडें या गौरीशा कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया। राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षात फूट पडले उपरांत आतां खंयची चिन्हां खंयच्या गटाक मेळटली हाचे कडेन सगळ्यांचें लक्ष लागून राविल्लें। तेजेर आतां राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष शरद पवार हांच्या गटाक तुतारीचें चिन्ह मेळिल्लें आसा। 15 फेब्रुवारीक अजित पवार हांच्या राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाच्या गटाक महाराष्ट्राचे विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हाणें पक्ष चिन्ह बहाल केलेलें। त्या उपरांत वेंचणूक आयोगाचेर सर्वोच्च न्यायालयान कांय आदेशूय दिल्ले राहुल नार्वेकर हांच्या विरोधात। हातून कांय उलाढाल जाल्यो आणि शेवटी आयज जे आसा ते राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष शरद पवार हांच्या गटाक तुतारीचें हें चिन्ह मेळिल्लें आसा। आणि त्या खातीर शरद पवार हांचो जो ट्विटर अकावंट आसा X ताचेर तांच्यांनी अधिकृत एक पोस्ट केलेली आसा की तुतारी हें जें चिन्ह आसा ते महाराष्ट्रांतलो इतिहास छत्रपती शिवाजी महाराजांचो
धैर्याचो इतिहास दर्शोवपी हें चिन्ह आसा. ह्या तुतारीन दिल्लीचे कानफड बंद केल्लेले, तशेंच आमी ह्या चिन्हाच्या माध्यमांतल्यान विरोधी पक्षांचे तोंड बंद करतले ह्या तुतारींतल्यान अशें काय हिंट किंवा एक चेतावणी म्हणूं येता अश्यो दिलेल्यो आसा. तांच्यांनी ते आपल्या एक्स ट्विटराचेर पोस्ट केलेले आसा. आनी दुसरी बातमी अशी आसा की एक्स ट्विटर जे हँडलर आसा भारतांतले ते भारत सरकारान बॅन करपाची अशी शिफारीस एलॉन मस्क ज्याचो हो ॲप आसा ताचे कडेन शिफारीस केलेली आसा की कांय लोक खंय बेश्टेच कितें उलयतात, कितेंय पोस्ट करतात, ताका लागून ही बंद जावची एक्स पोस्ट कांय जाणांची अशी मोदी सरकारान तेंच्या कडेन शिफारीस केला अशें तांच्यांनी आपल्या ग्लोबल गव्हर्मेंट अफेर्स ह्या पोस्टाचेर तेणी पोस्ट केलेलें आसा की आमकां हेची खंत जाता खंय की भारत सरकार जेन्ना सांगता की लोकांचे जे हँडल आसा एक्स हँडलर तेंचे खातीं जी बंद करपाची अशी आमकां जेन्ना शिफारस येता तेन्ना आमकां खंय तरी खंत जाता म्हणून तांच्यांनी एक नाराजी व्यक्त केलेली आसा. ते म्हणटा की जे एक्स पोस्ट किंवा ट्विटर जी ही कितें माध्यमां आसा ते लोकांच्या मनांतलें मनोगत व्यक्त करपा खातीर आमी ओपन केलेली. तेन्नाच लोक ओपन जाता, आपली मतां मांडपाक शकता. पूण जर अशे भारतीय लोक जर अशें करता आसत जाल्यार हें खंय तरी चुकीचें आसा अशें म्हणून तांच्यांनी एक व्हडलो पोस्ट दिला. त्याच बरोबर भारत सरकारान अशेंय म्हटलां की तांचेर दंडात्मक कारवाय जावची, तांकां बंदखण जावची अशेंय म्हणून दिलें म्हणून तांच्यांनी नाराजी व्यक्त केला. आनी तिसरी बातमी अशी आसा की 3-4 दिसांत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांकां अटक जावपाची शक्यता आसा. कित्याक तांच्यांनी खुबदां ईडीची कारवाय जी आसा तांकां दुर्लक्ष केलेलें आसा, ते कारवायेक हजर रावनात. तर ते हजर कित्याक रावनात? जर ते हजर रावले जाल्यार तांकां बंदखण जावपाची शक्यता आसा अशें केजरीवाल म्हणटा. सो आनी एक दुसरी बाजू अशी आसा की ते जेन्ना ह्या ईडीच्या कारवायेक रावना तांचेर एका सायडीन भाजपाचो प्रेशर आसा. ते म्हणटा जर तुमी काँग्रेसीन हे जाले मर्ज जाले जाल्यार काँग्रेसी बरोबर युती केली जाल्यार तुमचेर आमी ईडी दबाव घालतली अशें म्हणून थंयची जी शिक्षण मंत्री आसा दिल्लीची आतिशी हिणें अशें पोस्ट केलेलें आसा आनी सांगिल्लें आसा की ह्या दबावा खातीर अरविंद केजरीवाल हांकां अटक जावपाची आसा म्हणून. आनी चवथी बातमी अशी आसा की बेळगांव इथेनॉल प्रकल्प केंद्राचें हब जावपाचें आसा, एक केंद्र जावपाचें आसा इथेनॉल प्रकल्प बेळगांव हांगासर. कित्याक की कर्नाटकांत उसाची उत्पत्ती खूब जाता आनी ही उसाच्या उत्पत्ती खातीर इथेनॉलाचे प्रकल्प कर्नाटकांत खूब आसा आनी ताका लागून हे हब बेळगांव करपाची उलोवप जे आसा ते केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हाणें केला. ते बेळगांवां रिंग रोड तशेंच तेजें रुंदीकरण आनी हायवेक चालना दिवपाक थंय गेल्ले, तांच्यांनी थंय वक्तव्य केलें. त्याच बरोबर अशें जर इथेनॉलाचे प्रकल्प थंय जाले जाल्यार एक बरी अर्थवेवस्थेत वाड जावपाक शकता. त्याच बरोबर इंधनात जे आसा ते 60 रुपयांत इंधन मेळोंक शकता आनी गाडयो लोकांच्यो चलपाक शकता. अशी 4 ज्यो न्यूजी आसा नॅशनल न्यूज त्यो आमी केलेल्यो आसा टॉप 25 खातीर. गौरीशान बऱ्यो पैकी 4 बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा. ह्यो बातम्यो तुमकां टॉप 25 8:30 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्यो तुमी मुजरत पळोवच्यो. आतां ह्या रश्मी कडेन ताजे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया. संजना, आयज दिसभरान खुबश्यो घडामोडी घडल्यात पण पणजेन जी घडामोड म्हत्वाची आसा आनी आख्ख्या गोंयान मायनींग बेल्टाक जर ही बातमी खूब म्हत्वाची आसा. काँग्रेसीन आयज धडक मोर्चा व्हेलो खाण संचालनालयाचेर आनी विचारले की 165 कोटी थकबाकी आसतना आमची वेदांता जी कंपनी आसा ताका डायरेक्ट तुमी परवानो निर्यात परवानो दिलोच कसो असो प्रश्न काँग्रेसीन लावन धरला. आनी हे विशीं जर सरकारान काय सारके जावं खाण खात्यान संचालनालयान जर सारके रितसर जर जाप दिली ना जाल्यार फुडलीं पावलां उबारतले अशी शिटकावणी दिले तेंच्यांनी. आनी तेच बरोबर सरकारान खाण सुरू करपाक वेवसाय जे निर्णय घेतल्यात जे कॅबिनेट डिसिजन्स आसात ते परत विचार करचे आनी फाटें घेवचे अशी मागणी केल्या. नाजाल्यार कोर्टान वचपाची शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्ली आसा. हो मोर्चा धडक मोर्चा आसलो आनी हो खरोच आयचो म्हणजे बरोच तापलो विशय पणजेन आमकां हो दनपारां पळोवपाक मेळ्ळो. सो जस्ट इन आमचे कडेन 1-2 वरां पयलीं बातमी जाली सविस्तर बातमी खाणी विशयी जो गोंयाक गोंयचो महसूल दिवपी एक हे आसा सोर्स आसा. सो तुमी ती बातमी नक्कीच पळोवची. दुसरी जी बातमी आसा ती आयज माविन गुदिनोचेर स्टेटमेंट आसा. इल्लिगल जी गोंयान घरां आसात फाटल्या 40 वर्सां पासून आसात जावं 35+ इयर्सां पासून आसात तेंची घरां डायरेक्ट आमी मोडूंक शकना अशें
पंचायत मंत्री माविन गुदिनो हांणी सांगलां जाल्यार ही घरां कायदेशीर करपा खातीर सरकार यत्न करता, ती वांटोवपा खातीर यत्न सुरू आहा. गरज पडले जाल्यार कायदो हाडटले आनी हे खातीर सरकार वेगवेगळ्या रितीन विचार करता अशी माहिती माविन गुदिनो हांणी दिला. म्हत्वाची बाब संजना हेतून लक्षात घेवपा सारकी म्हणजे जी घरां आसात इल्लिगल, आउट ऑफ दॅट 80% घरां आहात ही खुद्द गोंयकारांचीच आसात असो दावो मंत्र्यान केला आनी 20% फक्त ती नॉन गोवन्साची आसा. सो नक्कीच हो विशय जेन्ना सदींच इलेक्शन लागीं पावतना घरां कायदेशीर जातली हो सदींच एक चर्चेचो विशय आसता. सो आतां ही घरां कायदेशीर जातली काय हो इलेक्शन स्टंट हें आमकां पळोवचें पडटलें. आनी एक दुसरी बातमी आसा जी एक्सिडेंट कालूय आमी आयकला की मांडवी डायरेक्ट धडक दिल्ल्यान एकट्याक बाबड्याक जीव उसळोन पडोन तेजो जीव गेलो. सो अशे ब्लॅक स्पॉट्स गोंयान खूब आहात जेच्या खातीर एक्सिडेंट परत परत त्या स्पॉटांचेर जातात. अशे 12 जे एक्सिडेंट प्रोन झोन आसात जे ब्लॅक स्पॉट्स म्हणटा तेंचेर काम करप सुरू आसा. सेंटरा कडल्यान 150 CR तांकां येयला. सो हो निधी वापरून हे सद्या ब्लॅक स्पॉट सारके करपाचें काम सुरू आसा. प्लस सेकंड आनी एक फेजीन फंड येवपाचे आसात. सो ही बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली. सो अश्यो खुबश्यो बातम्यो आसात ज्यो आतां आमकां सांगपाक सुद्दां सुदरना. म्हणजे तुमी नक्कीच बुलेटिनान पळोवच्यो गोंयान कितें घडटा, गोंय कशें तापता आनी गोंयान अशें म्हणजे अपघात आसूं, खाण विशय आसूं, पक्ष आसूं खंयचो नाजाल्यार विरोधी पक्ष आसूं. नक्कीच पळया गोमंतक TV. येस संजना. ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या दिसाच्यो आतां पर्यंतच्यो 4 म्हत्वाच्यो बातम्यो ज्यो रश्मीन सांगिल्ल्यो आसा. दिप्ती कडेन कितें आहा तें पळोवया. येस संजना, विजय सरदेसाय फातोडीचो आमदार आनी एक विधान केल्लें आसा तें म्हळ्यार काँग्रेस पक्षान अजून लोकसभा वेंचणूक लागीं पाविल्ली आसा आनी तांचो उमेदवार जो आसा तो तांणी अजून सांगिल्लो ना. सो तो बरो उमेदवार तांणी वेंचून काडचो अशें तांणी म्हणिल्लें आसा. तशेंच फातोडेंत वचत थंय सद्या RG पक्षान तांच्या लोकसभेच्या उमेदवाराचे पोस्टर्स लायिल्ले आसा. सो हे पोस्टर्स काडचे नाल्यार आपूण कागाळ दाखल करतलो अशी तांणी शिटकावणी दिल्ली आसा. दुसरें म्हळ्यार साखळेंत फाटले कितलेशेच म्हयने जाले भुंयगत केबलिंगाचें काम चालू आसा आनी हाचो चडान चड परिणाम जो आसा तो साखळेच्या देसायनगर वाठारांत जाल्लो आसा आनी हाका लागून आयज तांची उदकाची पायपलायन परत एक फावट फुटिल्ली. सो लोकांक ह्या म्हणजे भुंयगत केबलिंगाच्या कामाक लागून तांची उदकाच्यो पायपलायनी फुट्टा आनी ताका लागून उदकाचो उणाव सोंसचो पडटा. सो हाचेर थळाव्यांनी नाराजी उक्तायल्ली आसा. आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार मायनींग कंपनीन मायनींग वेवसायाक लागून लोकांची शेतां तांणी काबार केल्ली आसा असो जो म्हणजे थेट आरोप जो आसा तो सारमानसच्या थळाव्यांनी केल्लो आसा. जी अतिक्रमणां केल्ली आसा तांच्या शेत जमनीचेर ती काडची, ती तांची जमीन जी आसा ती निवळ करून परत दिवची अशी तांची मागणी आसा आनी आज तांणी ह्या विशयाचेर चर्चा करपा खातीर खासा बैठक घेतिल्ली. येस, अशाच आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर गोमंतक टुडे हें 7 PM बुलेटीन पळोवचें. आनी एक बातमी सांगीन दिसता ती म्हणजे मोहल्ला क्लिनीक अंतर्गत वेलनेस सेंटर हे बिचोले येवपाचें आसा. केंद्र सरकारान थ्रू 84 लाख खर्च करून जी सुडावतीन हें काम जातलें आनी हे म्हणजे हे जे आसा वेपारी बाजारांतले जावं कोणाकूय एमर्जन्सी जर विजीट करची पडटा जाल्यार मोहल्ला क्लिनीक तांकां वरदान थारतलें. आतां ह्या ऐश्वर्या कडेन ताजे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया. आयची जी बातमी आसा काल सांजची नार्व्या खण खात्यान बेकायदेशीर चिरेखणीचेर काम सुरू आसलें तेजेर धाड घातली आनी तेजेली जितली यंत्रणा जी कामाक यूज जाताली तितली तेंच्यांनी जप्त केलेली आसा. आनी दुसरी जी म्हटल्यार वास्को पे पार्किंगान जे रेंट कॅब बेशिस्त म्हणजे बेकायदेशीरपणान ते पार्किंग करताले आनी वताले आनी हेका लागून हेर लोकांक पार्किंग करूंक मेळना ताका लागून तांच्यांनी कागाळ नोंद केल्लेली. सो तेंचेर आयज कारवाय केलेली आसा. आनी तशेंच आनी हेज्या वाडट्या अपघाताचेर कार्लोस फेरेरा हांणी तिडक उक्तायला आनी तशें सांगलां की समज हेजो अपघात आहा ते कमी जायना जाल्यार ते कोर्टान वयतले अशें तेंच्यांनी सांगलां. ह्यो 3 ज्यो बातम्यो आतां तुमकां 7 PM लायव्ह बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. काल फाटोफाट अशे 3 फेटल एक्सिडंट जाल्ले आमकां पळोवपाक मेळ्ळे. बांबोळे एक एक्सिडंट जालो, दाबोळे एक्सिडंट जालो आनी मांडवी न्हंयचेर एकल्याक कारीचो धपको बसून ताका न्हंयेंत बुडून मरण आयलें पूण ताची बॉडी जी आसा ती आजून मेळिल्ली ना. आतां ह्या उत्तेजा कडेन ताजे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया. आयची म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार आयज कॅबिनेटाची बसका जाली, मंत्रिमंडळाची बसका जाली आनी ह्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मुख्यमंत्र्यान कांय म्हत्वाचे निर्णय घेतल्यात. ते अशे की जे 15 वर्सां सावन रोजंदारीचेर आशिल्ले 15 वर्स परस चड जे रोजंदारीचेर आशिल्ले कामगार तांकां 40 कामगार ESIचे तांकां आतां कंत्राटी पद्दतीचेर तांची नियुक्ती करतले. आनी दुसरो म्हत्वाचो पण म्हटल्यार 40 मतदारसंघान आतां 7 तारखेक आमदार आहा ते
बारा मंत्री आसात ते वेगवेगळ्या पंचायतींनी पंचायत चलो अभियान ह्या मार्फत वयतले आणि त्यांच्याकडे लोकांकडल्यान वेगवेगळे लोकांचे हे प्रश्न किंवा समस्या ऐकून घेतले. तसेच 7 मार्चाक महिला दीस मनयतले. तातूंत प्रधानमंत्री ह्या कार्यावळीची व्हर्च्युअली इनॉग्रेशन करतले. आणि तिसरो जो पॉयंट आहा तो स्वयंपूर्ण गोवा 0.2 ही 2 मार्चाक तेजो रिव्ह्यू मिटींग आसतली. आणि चवथो जो पॉयंट आसा तो 30,000 विद्यार्थ्यांक 4 मार्चाक फुकट चश्मा आसा वक्ल आसा ते तांचे वांटप करतले. हे कांय मंत्रिमंडळांतले आयच्यो म्हत्वाच्यो निर्णय आसा. मागीर दुसरी जी बातमी आसा ती मया देवसू वाठारांत भटवाडी परतून एकदां गव्यांचो कळप दिश्टी पडपाक लागला लोकांक. आणि थंयच्यान दिवचल ते चोडणा वचपाक लोक फेरी कडेन येतात. आणि हे वाटेर जे रस्त्या वयल्यान ते गवे रेड्यांचो कळप आसा तो रस्त्या वयल्यान वयता ताका लागून जे प्रवाशी आहा तांच्या मदीं भंय पाताळ्ळा. आणि थळाव्यांनी ह्यान पयलीं थळाव्यांनी पंचायतीच्या कानार घातिल्ले ही गजाल, पण मात पंचायती कडल्यान कांयच हालचाल जावंक नाशिल्ल्यान आतां राना खात्यान हांचो ह्या गव्या रेड्यांचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी ते थळाव्यांनी केल्या दिवचलच्या. तशेंच तिसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार आयज सकाळी फातोड्यार मांडवी कांपाल इंडोर स्टेडियमा कडेन एका अनवळखी मनशाची कूड सांपडली. पण सगळी समज जाली की ती कूड ती राती मांडवी पुलार एक्सिडेंट जाली त्या तरणाट्याची, पूण त्या तरणाट्याची ती कूड न्हू, ती एक मालीम जेटीचेर काम करपी एका कामगाराची आसली. आणि तो खंय 3 दिसांसावन बेपत्ता आसलो. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास जो पुलीस करतात. ह्यो तुमकां त्यो 3 बातम्यो आसात त्यो आयच्या 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो. तर ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या दिसाच्यो आतां पर्यंतच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो ज्यो तुमकां थोडक्यान सांगिल्ल्यो आसा. ह्यो सविस्तर पळोवपाक 7च्या गोमंतक टुडे हे बुलेटीन पळोवचें आनी आमचे टॉप 25 8:30 वरांचेर पळोवचें. कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकारा सयत हांव संजना अंजुनकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यूज येत असतात. जे वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. खरें इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान पेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.